ही गोंयची आमकां आयज ना आमकां देश आमचो स्वतंत्र जालो आनी आमकां आयज आमकां आमी ताट मानीन उबे आहा आनी आमी ताट मानीन उबे रावन आमची देशाक चलयतात आमची देशान आमी पळयतात की हांगसर खुबशे तरेचे वेगवेगळे तरेचे हे आसात जाती आसा धर्म आसात पूण आमी ते मानिनासतना आमी सगळे एकठांय आसा आनी आमचो देश तेन्ना 1942 महात्मा गांधी चळवळ सुरू केली गव्हर्नमेंटान मुंबयच्यान आनी त्या वेळार तेंच्यान सुरवात केली ती सामकी थेट आमचे सगळे लोक जे आसा भारताचे सगळे जाती धर्माचे लोक तेजे फाटल्यान उबे रावले आनी तेजे फाटल्यान उबे रावले नंतर ही चळवळ सगळ्या देशाभर जाली आनी त्या वेळार ब्रिटिशाक फाटीं घेवचे पडले आनी ब्रिटीश जो आमचो राज्य करतालो तेका वचचें पडलें आनी ह्यो देश म्हणजे आयचो ही आमकां 1946 आमकां जाले 47 आमची घटना जाली आनी हे घटनेन आमकां अधिकार दिले सगळे तरेचे म्हणून आमकां दिसता की आयचो दीस आमकां आमी सगळ्यांनी हो म्हत्वाचो दीस जशें 15 ऑगस्ट तसो हो दीस जो आमकां म्हत्वाचो आसा आनी आमी ह्या म्हत्वाच्या दिसाचे आसा ते वेळार आमी सगळ्यांनी तो पाळपाक जाय सगळे जाती धर्मांनी पाळपाक जाय ह्या देशाक जे आसा सगळे भारतीय आसा आनी सगळे कोणाच वेगळो कायदो हांगसर ना कायदो सगळे एक आसा सगळ्यांक आमच्या देशाक तितल्याकय आनी हो देशाचो कायदो लोकांनी पाळपाक जाय हांगसर फरक करपाक जायना आनी खंयचेच हांगसर पळकी देशाचे किंवा आनी तरांचे हांगसर नांव घेवपाची कोणीच गरज ना कित्याक आमचो देश हो आसा आमकां सगळे जाती धर्माचो आनी सगळे जाती धर्माक लोकांक फुडें वयता आनी आमकां आयज आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर मोदी जो आसा तेणे आयज सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक एकठांय करून जे गरीब लोक आसात गरीब लोकां पर्यंत पावपाचें काम तेणे केल्लें आसा गरीब लोकांक अन्न दिवपाचे प्रयत्न तेणे केल्ले आसा प्रत्येक गांवांनी खेड्यांनी सगळे कडेन आतां 10 घरांनी वचून अन्न पावपाचें आसा अशें गरीब लोकांक लागून हें सुद्दां आयज जेवण सुद्दां तांदूळ सुद्दां फुकटलें आसा म्हणून अशे वेळार सगळे तरेचे लोकांची काळजी घेतलेली आसा आनी ह्या देशाक बरे इंडस्ट्रीच्यो बरे कारखाने येवचे भुरग्यांक नोकरी मेळच्यो हे सगळे तेजे हे आसा प्रयत्न आसा आमचे देशा आमचे गोंयचे सुद्दां जे आसा आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद तो सुद्दां साऊथ आमकां सगळे तरेचे फुडें आसपा लागून तेजे सुद्दां जे खुबशे योगदान आसा सगळे कडेन भोंवता पूण तेच वेळार आमी विचार करता आसतना आमी पळोवपाक जाय आमचे सगळे केन्ना जाता सरकारान अशे वेळार लोकांनी समजूपाक कित्याक हो देश तुमचो आसा सगळ्या लोकांचो देश आसा आमचो सगळ्या जावपाक अधिकार आसा आनी हे अधिकार आमकां सगळ्यांक दिल्या कारणान आमी सगळ्यांनी जे जे जाय ते मागून घेवंक शकता आनी आमी ज्या लोकांक मागपाचो जावं स्वतंत्राचो जावं रस्त्यार पदर येवन मागपाचो अधिकार आसा मोड तोड करनासतना स्वतंत्र जो आसा पंचायत दिल्लो आसा ते मोड तोड करपाचो आमच्या देशाची ही मलमत सगळ्या आमची देशाची सगळ्यांनी विचार करचे सगळ्यांक जे कोण लोक आसात तांकां प्रत्येकाक जे आसा अधिकार आसा म्हणून हे आमी कोणाचे आमकां खुबशे जाती आसा कितें शेकड्यांनी जाती आसा आमच्या देशाक भाशा आसा सगळे तरी सुद्दां आमचो देश एक आसा अशें खंयचे पयली देशाक ना जिथे आमची हितून भाशा आसा म्हणून अशे वेगवेगळ्या भाशांनी वेगळ्या आमची जातींनी तरेचे आमी विभागत आसा तरी सुद्दां जेन्ना आमचो देश म्हणटा तेन्ना आमी सगळे आमी देशाचे सगळे फाटल्यान उबे रावता सगळे आनी अशेंच आमी सगळे फुडें रावपाक जाय हो अभिमान स्वाभिमान आमी धरपाक जाय जेंकां अभिमान स्वाभिमान ना तेचेर आमी व्हडलेशें लक्ष घेवन बसपाक न्हू जेंकां अभिमान आसा स्वाभिमान तेका कळटा ते सगळ्यांनी आयज आमची शिक्षण साक्षरता खंय पावली पयलीं कितें आशिल्लें आमगेर शिकिल्ले लोक नाशिल्ले आमच्या देशांत आशिल्ले आयज खंय पावले ह्या गोंयाक आमी खंय पावले हें पळोवपाक जाय आनी आमकां सुद्दां देश स्वतंत्र जालो म्हणून आमकां हें गोंय स्वतंत्र जावपाक पावलें आनी हें आमकां गोंय स्वतंत्र जावपाक पावलें श्रेश्ठ आनी तेजे नंतर आमची जी प्रगती जाली
नाजाल्यार आमची जी प्रगती शिक्षण वेळाचेर जावं इतर वेळाचेर सगळे तरेचे वेळाचेर आमची उदरगत जाली आनी ही उदरगत जर आजून प्रगती आशिल्लो आमची जावची नाशिल्ली. त्या वेळार अत्याचार आमची खूब सोंसले आमचे लोक खुबशे लोकांक स्वतंत्र सैनिकांक तेणी मारले, खुबशे फादरांक आनी कितें केलें, पूण आमचे लोक केन्नाच घाबरूं ना, आमच्या लोकांनी केन्ना फाटीं सरूं ना. कित्याक आमचो देश हो स्वतंत्र जावपाक जाय, गोंय हे स्वतंत्र जावपाक जाय आनी हे सगळे तरेचे आमचे लोकांचे प्रयत्न आशिल्ले आनी त्या प्रयत्नांत आमी सफल जाले आनी आयज आमी पळयतात आयज आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर सुद्दां जगान सुद्दां मान आसा आनी अशें मान आमकां केन्ना दोन इतलो मान आज मेळटा कारण आमी प्रगती चरित्र पळयले नंतर परकी देश सुद्दां तेजी प्रगती जावना आनी फाटल्या वेळार आमी तुका पळय सांगलें की ह्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर जगा सगळे मानतात कारण तेणे जगा लोकांक सगळे जिवंत दवरले.